नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आम आदमी पक्षान उत्तराखंड लोकायुक्ता प्रमाण केला गोयचो लोकायुक्त मसुदो। मुख्यमंत्री म्हणटा उत्तराखंड कायद्याक केंद्राची मान्यताय ना। ॲक्टिव्हिस्ट म्हणतात मान्यतायेची गरज ना। विधेयक पावले मुख्यमंत्र्याकडेन। सडा सब जेलींतल्यान आतां मेरेन कैद्यांकडच्यान जप्त केल्यात 51 मोबायल फोन। मात मेमो दिवनूय जेल गार्डाचेर कारवाय जायना। असिस्टंट जेल सुप्रिटेंडंट पेडणेकाराचो क्रायम ब्रांची मुखार सनसनाटी खुलासो। अर्थसंकल्पांत नव्या करा परस कर गळती उणे करपाचेर सरकाराचें लक्ष। कमीत कमी शिक्षणीक दीस जायना जाल्यार स्कुलाची मान्यताय काडटले। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। 5वे 6वेच्या भुरग्यांक नोटबुक जुनात। रेवेंची बेकायदेशीर येरादारी करतल्या ट्रकवाल्यांकडच्यान पुलीस घेतात हप्ते। गोंयभर बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला मोठ्या प्रमाणात। दक्षिण गोंयचे रेंव येरादारी करप्यांचे संघटनेचो आरोप। फोंड्यां माल भरिल्लो ट्रक चोरपाचो यत्न। ट्रकाचे ड्रायव्हराक बांदून घालून जुवारीचे साऱ्याचो ट्रक वेलो पळोवन पुलीस फाटल्यान लागिल्ल्यान ट्रक कोण्या प्रियळा वाटेर सोडून फुज्यो। खबरो विस्तारान। उत्तराखंडाचे लोकायुक्त कायद्याक केंद्रान मान्यताय दिवंक ना असो मुद्दो मुख्यमंत्री पर्रीकारान काढला। ह्या विधेयकाच्या धर्तेर गोयचे लोकायुक्त विधेयकात बदल करतलो अशें आतां मेरेन मुख्यमंत्री म्हणटालो। आम आदमी पार्टीचे वावुरपी म्हणटात लोकायुक्त कायद्याक केंद्र आनी राष्ट्रपतीचे मान्यतायेची गरज ना। उत्तराखंड लोकायुक्त कायद्या प्रमाण गोयचे लोकायुक्त कायद्याचो मसुदो आम आदमी पक्षान मुख्यमंत्री पर्रीकाराक बुधवारा दिलो। 15 मार्चा पयलीं आम आदमी पक्षान विधेयकाचो मसुदो दिल्यार सरकार दुरुस्त्यांनी ताचो विचार करतलो अशें उतर मुख्यमंत्र्यान प्रशांत भुशणाक दिले। उत्तराखंड लोकायुक्ताचे धर्तेचेर तयार केल्ले गोंय लोकायुक्तांतल्यो दुरुस्त्यो आम आदमी पक्षान बुधवारा मुख्यमंत्र्याक दिल्यो। हो मसुदो प्रशांत भुशणान तयार केला। तुमची चुकीची माहिती आसा की उत्तराखंडान लोकायुक्त बिलाक केंद्रान संमती दिल्या म्हणून। वी हॅव चेक्ड अप एंड सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज नॉट गिवन परमिशन टू लोकायुक्त एक्ट ऑफ उत्तराखंड। Therefore, what Uttarakhand is proceeding is based on the old लोकायुक्त। मी माहितीक सांगता। So whereas I have no objection in considering their proposal, which I will consider with due weightage। कि उत्तराखंड का ड्राफ्ट पास विधानसभा ने पास सर्वानुमति से पास करने के बावजूद वो इन्फोर्स नहीं हो सका, क्योंकि जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार करने का मना कर दिया, उसके कुछ ऐसे प्राविधान के कारण से। तो हमने उस तरह के सारे जो प्राविधान थे उस एक्ट में वो हमने निकाल दिए हैं। तो ये ड्राफ्ट एक ऐसा ड्राफ्ट है जिसके लिए राष्ट्रपति की या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सड्यावेला सब जेलींतल्यान आतां मेरेन आपणे कैद्यांकडच्यान 51 मोबायल फोन जप्त केल्यात आनी जेल गार्डाक मेमो दिवन पासून तांचेर कांयच कारवाय जावंक ना असो सनसनाटी खुलासो सहाय्यक जेल सुप्रिटेंडंट भानुदास पेडणेकरान क्रायम ब्रांची मुखार केला। प्रुडंटान सडा सब जेलींत कैद्यांचो ड्रग्स आनी सोऱ्याचे वेव्हार उक्ताडार हाडले उपरांत क्रायम ब्रांचीन जेलीची चौकशी सुरू केल्या। वास्को सडा कादयेंत गुळी वखदां विकती मेळटात ही गजाल प्रुडंटान उक्ताडार हाडल्या उपरांत थंय बरोच बोवाळ पडला। ह्या प्रकरणाची आतां CID चौकशी करता। कादयचे अधिकारी, कैदी आनी कर्मचाऱ्यांच्यो CIDन जबान्यो घेतल्यात। कादयांची तपासणी करतना आतां मेरेन आपणाक 51 मोबायल फोन मेळ्ळ्यात अशी खबर सहाय्यक जेल अधीक्षक भानुदास पेडणेकारान CIDक दिल्या। वडील अधिकारी खर कारवाय करिनात म्हूण कादयेन मोबायल फोनाचो वापर चालूच आसता अशेंय पेडणेकार म्हणटा। मोबायल फोन मेळ्ळे तेन्ना कामार आशिल्ल्या जेल गार्डाक मेमो दिले, मात मुखार कांयच कारवाय जावंक ना अशेंय पेडणेकार म्हणटा। CID अधिकाऱ्यांक कादयेंत दोरयो आनी मॅच बॉक्सां मेळ्ळीं। ह्यो वस्ती दिल्यो ना जाल्यार कैदी उपासाक बसतात म्हूण ह्यो वस्ती दिवच्यो पडटात अशें पेडणेकारान CIDक सांगलें। जेल गार्ड पैसे घेवन ह्यो सगळ्यो वस्ती आमकां दितात अशें कैद्यांनी CID पुलिसाक सांगलें।
कैद्याक कोर्टांत घेवन वचपी सुरक्षा पुलिसूय ह्यो वस्ती घेवन दितात. CID हो अहवाल रोखडोच गृह मंत्रालयाक दितले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सुरेंद्र मडकयकार. येता त्या अर्थसंकल्पांत नवे कर सरकार शक्यतो लावचो ना. करांची गळती उणे करून अतिरिक्त येणावळ सरकार उबी करतलो अशें अर्थमंत्री पर्रीकारान म्हळां. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयतालो. मंत्रिमंडळान लिटिगेशन धोरणाकय मान्यताय दिल्या. एखादें स्कूल कमीत कमी शिक्षणीक दीस पुराय करना जाल्यार त्या स्कुलाची मान्यताय सरकार काडटलो अशी शिटकावणी शिक्षण मंत्री पर्रीकारान दिल्या. 5वे आनी 6वेच्या भुरग्यांक ओनूचे नोटबूक येता ते जूनांत मेळटले अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हळां. असेंब्लीन बिलाच्यो अजून नोटीस ना, पण अनेक बारीक बारीक आसा विशय. पंचायतीन आसा, अर्बनान आसा, देन सर्वीस गॅरंटी बील. देर मायट बी सम रेवेन्यू बिल्स वीच आय कांट टेल यू. नॉट नेसेसरली फॉर इन्क्रीजिंग द टॅक्स. मोस्ट ऑफ द स्पेक्युलेशन्स आर रॉंग. बजेट येतकच कळटलें, पण बरेचशे स्पेक्युलेशनान अशें इमेजीन केलां की हांव टॅक्स वाडयतलो म्हणून. 284 crores have been credited as an additional resource mobilization by the state government. There are about another 400 crores which is in the pipeline. Money has not been recorded for years together. Free loot चल्लेली. ते आतां कशें सांगू तुका. दॅट इज यू वेट फॉर द बजेट. फुडल्या वर्सा कितें जे कायद्यान मिनिमम दीस आहा पळय कितले ते हांव नकळो तितले जावंक जायच. If school does not do it, it will be derecognized. We have taken decision to give notepads instead of tab, and that will be delivered to them in the month of June. Cabinet approved Goa state litigation policy. Cases with less than 3 years sentence unless involving crime against children or women and not linked with activities of terrorism, anti-national act, rape, murder, attempted murder, kidnapping and such serious social crime should not be appealed beyond district and session court. Same way in lower court, if there is a petty matter, the government should not go in the higher court. The cabinet approved today creation of post for election cells of Collectorate North. This will look after all the election work except maybe the actual election period where Mamledars will be. So the normal Mamledar and normal staff is dealing from the election work on day-to-day. In addition to that, the cabinet has also approved 6 posts of Mamledar with supporting staff, 1 post of AK with supporting staff for North Goa, 8 posts of Mamledar and 1 post of AK with supporting staff for South Goa. Law and order आणि असल्यो गजाली हँडल करणारो मामलेदार केशी बिशी हँडल करपाक आनी म्युटेशन बी हँडल करपाक फाटी पडटा, कारण ताका दोनूय गजाली एकाच वेळार करपाक जायना. टोटल सगळे इलेक्शन सगळे धरून 128 जाता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.